फोण्या पोट वेंचणुकेचे फाटभुंयेर वेंचणूक आयोगान आचारसंहिता लागू केल्या। हे फाटभुंयेर गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली आनी फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी सभाघरांत हे विशीं प्रस्न उपराशिल्लो आनी विधानसभेत अर्थीक अनुदान जाहीर करपाचेर निर्बंध घालचो अशी मागणी केली। उपरांत हे विशीं संबंधितां कडेन उलोवप करून निमणो निर्णय बेगीनूच घेतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिलें। 15 मार्च 2026 4 वरांचेर सांजे इलेक्शन कमिशनान अनाउंस केले शेड्यूल फॉर इलेक्शन्स ऑफ असेंब्लीज ऑफ 4 स्टेट्स, 1 union territory besides by elections to several assembly constituencies including 21 Ponda assembly constituency in Goa state. Speaker sir, हे नोटिफिकेशन येऊन मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट हो इफेक्टिव्ह जाता 21 पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि साउथ गोवा डिस्ट्रिक्टान, कित्याक 21 पोंडा असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटी साउथ गोवा डिस्ट्रिक्टान येता। फायनान्शियल implications and financial liability. Speaker sir, अशे सिनारियोन the very discussions on the demand of grants related to the Department of the Government scheduled today until the assembly continues, the discussions on the LEQs all having financial implications become infructus ab initio. In such a situation, every word uttered by the cabinet minister, the chief minister and the council of ministers will be directly violative of the model code of conduct as enforced. The house is supreme in constitutional democracy, but if the ministers are given a go-ahead to merely make announcements using the assembly session platform, it unsettles the level playing field, vitiates the model code of conduct and causes grave miscarriage of electoral justice to all the stakeholders, more particularly of the opposition. Speaker sir, हांव तुमचे कडेन मागता की एक मंत्र्यान आतां म्हळ्यार गव्हर्मेंटाचो हाजेर स्टँड कितें तो म्हाका क्लॅरिफिकेशन क्लियर जाय आनी खंयच्याच मंत्र्यान कसलेच अनाउन्समेंट करूंक आतां मेळचें ना, कसलोच अनाउन्समेंट करूंक मेळचो ना हें तांकां क्लियर सांगलां जाल्यार म्हाका म्हायती जाय आनी सरकाराचो हाजेर स्टँड कितें आहा तो म्हाका क्लॅरिटी हाजेर जाय। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट माझ्या हातात आसा आनी अकॉर्डिंग टू द रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आनी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागला तो पळयत जाल्यार इट इज फॉर द साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट। त्या खातीर माय कॅबिनेट कलिग्स कसलोच डायरेक्टली आमकां बजेट सुद्दां पास करता आसतना साउथ गोवा डिस्ट्रिक्टाक लागपी आमी प्रॉमिस करूंक शकना। तुमी जशें म्हटलां की फॉर द लेवल प्ले फील्ड म्हणजे खंयच्याच पद्दतीन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट जावचो ना हाजो जर पळोवपाक जाय आसत जाल्यार आमी म्हाका दिसता अकॉर्डिंग टू द रूल बूक आमी डिस्कस करून दनपार मेरेन हाजेर डिसिजन घेता। सो दॅट इज डिस्कशन इज गोईंग